वांकड्याने चेवाचे अंतस्कन मांकडा विशेवाचे अंतस्कन सठ्या खेळखायेचे अंतस्कन मोगाचे अंतस्कन 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 सुखाचे दुखाचे हाय मावशे. खंय धांवतात रे तुम्ही? मावशी आली मम्मी. मावशी कसं आहे रे तू कशा आहे गो हुशारच दबाचे मावशी. दर्य भितर ओनोस मम्मी काही आसा गो मम्मी भितर आसा मावशे. हो बाय. कशा आहे गो रीना आज कितें तुका सूर्य उदेलो आमगेर येवंक? येऊनच आहे गो बहिणी कर अप्रूप आयिल्ल्या सैरीणेक स्वागत. अप्रुपाईला मोग सट्टा आज कितें भोवजीन आमगेर येवंक सोडलें तुका? तुझे केदाळा आसलेंच एगो बसून उलया आले गो रीना हांव कशेंय येऊ ना तू काय येवच आसलेंगी आमचे गिटी कितें बिगलाय ओय बाये सांगोंक सुलाभ. तुझीं भुरगीं व्हड जालीं म्हजीं भुरगीं आनीकी ल्हान तांकां हांवें तर सांबाळना काय. आनी ह्या पारपोळ भुरग्यांक म्हणी तुमगेर काणगोन येन तर भोवजी दोनूच दिसांनी पाटी धाडीत म्हाका. तशें ना गो रीना तो पूण एक एक पोटी पिंत सकटांकी साळवाता तशें तो भुरग्यां मोग करता गो तशें ये गो एक पटी करा तें पुरा आसोन दी बाय येता तुका पियोंक कालें करीचें. तू तें पुरा आसून दे रीना तें कांय करूंक वचनाकात. बरें ट्रेनिंग केलां गो भुरग्यांक कशें चुरक आसात पळय. भुरग्यांनो हांगा दवर नाकात मेजारत दोरा आमी तेंच बसून उलोवचें बरें न्हू गो रीना. ये तेंत बसून उलया. तुमी केळोंक वसा भुरग्यांनो तें आसून दी तेंच दोरा. केळिल्लें सकाळीं तावन पुरो आतां इल्ले वेळ बसून शिका वसा. आज रजा न्ही गो केळोन दीत. दर बाये कॉफी पिये. सांगिल्ले बरें कितें आज रजे सो दीस म्हूण इशीन आयिल्लें कितें तूं? तशें ना काय रीना तुझ्या भोवजीक आतां घडी घडी स्वप्नां पडटात. कसलीं स्वप्ना बाय? रेप खंय ह्या प्रेयर म्हाका रेप जावचें खंय त्या देखून काराटे क्लासी वोस म्हणून पटल्यान पडला. ह्या प्रेयर म्हाका कहली काराटे क्लास गो तू का जाल्यार वणना तशें ताचे दोळे सुकोन हांगा आयल्या. तूं ताचे कडेन कांय सांगा नाका जैते हांव हांगा आयल्या म्हणून ना जाल्यार कळल्यार लंका उजो बेटात थंय. ना बाय हांव सांगूंक वसाना. कालेय आसूं दी बाय भोवजीन तुका तुज्या बोऱ्याक सांगलां आसूंक पुरो काराटे क्लासीक वचोंक. ह्या दिसांनी संवसार स्त्रियांक पळोवची नदर दुसरी आसा. स्त्रिया वयर घडची अनाहुतां पळयतना भायर वेचेंच नाका म्हूण बगता. कालेय जावं काराटेक वेची ह्या वसनासतना रावची तुजी खुशी तरी तूं जागृत कर मात्र. जायत रीना जागृत करता हांव तें पुरा आमी मागीर उलया. म्हाका ही नायटी दी गो तुजी हांवें घरात येवन येतना कांय वस्तू हाडूं ना. एक नायटी काल बाई 10 नायटी दिता तुका. सांगले बरी पापा मम्मी काही असा वय रे सकाळी गेल्ली आत्ता बसरी येऊ ना खंय गेल्या म्हणून गुत्तूय ना. राव राव पळय, एक पळय. मिनिट कॉल तिके करता. फोन कर पळे. राव राव एक मिनिट. पापा हाँ. मम्मी कॉल काढ ना. अळे रे पेटो गोंगता
मम्मी आयली आसतली वच गेट काड ना पप्पा गेट ओपनच आसा हांवें गेट घालू ना वय रे आळे आयले सकाळी गेल्ले आता येवन पावला राव खंय गेल्ले सायबिणी इतलो वेळ की तुका घरा येवंकू काल जालें राव साहेबा पुरा सांगता तुका सोडून तिक्के बसता म्हाका कांय जावना हांगा आयल्याने आता पावल्याने आता काल बदलला आदी दादले मनीस उलयताले बायल मनशां आयकताली आता बायल मनशां उलयतात आमी दादले मनीस आयकून तसाव तशें न्ही साहेबा तुवें तेणे म्हाका सांगलें कराटे क्लासीक वच म्हणून कराटे क्लास वेळार फोन काडचें गी या कराटे शिकचें तुजे कडेन तंगाणे मंगाणे उलोवंक कालें टायम आसा गी म्हाका तुका तंगणे मंगणे उलोवंक कोणें सांगला हर एका वराक एक पोटी फोन कर म्हूण तुका सांगले कराटे क्लास जाल्या उपरांत पुणी तूं फोन करता आले मू तें वय सारकें आतां हांव शाबीत पावली न्ही त्या भायर आज रजा सारकी बस जायनात उमकळोन आयली तुमचे फोन येताना हांव गेटी कडेन पावली गेटी कडेन पावल्या उपरांत कित्या फोन काडीचे भितर येवन तूं उलयता म्हूण चिंतलें हा जालें तुजे घुमाट चोड अळे पयले नावणये तुजे लागीं म्हाका अर्जंट उलोवंक आसा अर्जंट म्हजे कडेन या प्रयर जायत हांव नावन येता हा जालें गी सुबागिणे नाव न्हू जालें म्हणटात आतां कितें उलोवंक आसलें अर्जंट ये बोस सांगता हा बसली आतां सांग काले विशय अर्जंट उलोवंक आसलो कराटे क्लास विशयान गी या रेपा विशयान तुज्या मेंदवान किडो बरोवन गेला तशें न्हय म्हज्या बायले तूं तिके समाधान काणगे सक्कड विशय सांगता हा समाधान कान गेले आतां सांग काले विशय अळे या घरांत आज इल्ली गडबडी जाल्या गडबडी कसली गडबडी ती गडबडी घडल्या आनी घडून जाल्या म्हाका आतां परत ती उस्तोंक नाका पूण तूं एक आवय तूं या घरची दनीन जाल्ल्यान तुका ही संगत कळा जाय देखून सांगता आयक सांग साहेबा कान जालें सांगता आयक फुटी मारी नाका हे पैसे खंय जावन आयले म्हाका गोत्तू ना म्हज्या देवा हें कितें आयकता हांव रायना हें कितें केलें तुवें येदोळ विचारलें खंयचें दिवना तुका आमी असली बुद्ध खंयत हांव तुका आयली सांग रे मम्मी म्हजी चूक जाली म्हज्या फ्रेंडाचो बर्थडे आसलो त्या देखून म्हाका अर्जंट पयशांची गरज आसली म्हजी चूक जाली मम्मी आनी हांव अशें करिना बरें आतां हो विशय हांगाच संपोवन दी आनी हाचे वयर तर करचें नाका ताणें सूख मागल्या आनी ताका हांवें बक्षिलां आमी सक्कडी पातकी आमी सूख करची व्हडली न्हय चुकीचे बोगसाणें मागचें वोट जावन आसा बरें हांवें एक चूक केली हांवें रायनाक रागाच्या पोरसार ह्या घरांतल्यान भायर घालो हांवें तशें करूं नजो आसलें देवा कर गा तो शाबितान फाटी आयलो हांवें चूक केली
तुवें चूक केली कसली चूक केली हांव कराटे क्लासी वचोना आज. अरे कराटे क्लासीक वचूं नाय ना, हांव कराटे क्लासीक वेता म्हूण सांगून हांव म्हज्या भयणीकर गेल्ली. पाडच्या जालें वय सेबा, ह्या पर्यायेर कराटे क्लासीक वेचे म्हाका सोमा दिसलें ना. त्या देखून हांव सीदा रिणाकर गेल्ली. मस्तो तेंप जालो तांगेर वचनासतना तशें वचोन आयली. हो जाल्लें जावन गेलें. तुका कशेंय वचूंक मोन ना जाल्यार नाका सोड सोडया. तशेंगी आतां इतलो वेळ जाल्लो. ओहो जावं दी म्हाका सकाळीं तावन सांज म्हणसर ह्या कुजनांत रांदप करून पुरो जावन गेला. त्या उज्याचो मार म्हाका जायना. देखून तुमचो कुजन सांबाळ हांव ऑफिसा वेतां. हां, आनी एक संगत सांगूंक विसरलो. काल सेबा, आशाचे फोन आयिल्ले म्हाका. फाल्यां सकाळीं बाई सरता खंय, सांजेर येवन पावता खंय. आशा येता गे. वय आबाच्या मरणाच्या मिसाकी पावतेले. बरें येवन दी. बरें तर आतां सक्कडी विशय जालो. हे दोळसू वेळ जालो. आमी एक ल्हानशें मागणें करया, मागीर जेवन न्हिदया. मोगाळा बापा, आमी सक्कडी अस्कत भुरगीं जावन आसाव. आमी पडटाव, आमी उठताव, परतून चलोवंक प्रयत्न करताव. आमचेर थोडी दया दवर. आमकां एका बांदान सांबाळून व्हर. आशा फाल्यां सकाळीं बेंगलोर तावन गांवाक पयण धरता. ताचें पयण बऱ्या तरान जावं. ताच्या मोतींतले दुबाव पयस कर. रायनाक बरी बूद दी. ताका बरो फुडार फावो कर. आमच्या कुटुंबाक सर्व अनवारांतले शाबीत राखून व्हर. अर्गां तुका सोम्या जेजू. खोगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. हॅलो बेबी, खंय आसाय तूं? 9:30 वरार येताय म्हणलें न्ही. म्हाका ऑफिसाक वचूंक आसा, लेट जाता. बेगी ये न्ही. हॅपी बर्थडे बेबी. थँक यू. मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. थँक यू. सो स्वीट ऑफ यू. म्हजे गिफ्ट खंय आसा? राव आमसोर नाका, तुका दिता. पयले आमी ब्रेकफास्ट करया गी. वय म्हाकाय भूक लागल्या. हे वेट. हांगा ये. सर, ऑर्डर. तुका चेक कईंगी.
ते साहेबा पळयला ने वा. ते बरं सोड साहेबा सर्व कर एक पटी वा. भारी बरं असं ज्यूस सर सर्विंग स्पून काही असा हे नका 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 दोर नका स्पून काय साहेबा सॉरी सर स्पून हाडूंक उडास ना म्हाका ओसोस तू ओ सांगत काले जाय जाल्यार सांगा सर कैंतान पुरो येता साहेबा शा तुम्ही म्हाका हांगा इडली खावंक पण हाडलें गे इडली घरा करनान गे हो तुका इडली नाकांगी दर दर तर म्हजे वडाका म्हाका नाका हे हांव चलता राव बेबी राव ने गिफ्ट कान्यून वचने बेबी गिफ्ट काय हा मुजे विगी दी के बेबी तुवे विसरलेलो नेकलेस असो पीस हे तुवें हाडलें नेकलेस दिस इज नॉट गोल्ड दिस इज रोल्ड गोल्ड आय लव यू सो मच तुका हांव बेस्ट नेकलेस कान्यून दिता म्हजी परिस्थिती अर्थ करून कानगे बेबी प्लीज हांव इल्लो कस्टार आसा तुका हांव खंडीत नेकलेस कान्यून दितलो हे फेक नेकलेस दिवंक तुवें म्हाका हांगा आपयलें ना बेबी तुका बेजार करूंक म्हाका नाका आसलें हांव तुका दिता खंडीत दिता पूण म्हज्या वयरिल्ली सोसणी कायदा काय हांव तुजो मस्त मोग करता मोग तशें आमच्या घरच्या पेट्यात जिम्मी जिम्मी म्हूण आपयल्यार मोगान शिमटी हालोवन धांवन येता म्हाका तुजे नेकलेसी नाका तुय नाका हे पर्ल एक उगडा स्टोर आस्त पैसे बंगार केदींच शाश्वत नाही एका मनशाच्या नितळ मोगाक वस्तुनी आणि पैशांनी मोलाय नाका तुका खेळोंक जाय तर सुन्या माजरा लागीं खेळ एका दादल्याच्या जिवितान खेळा नाका मॅम कालें सांग विगी मॅम तुमका नेकलेस पीस मेळो ना मात भितर चिकन लेग पीस आसा जाय घे इडियट हॅलो हॅलो कोण तू हांव तुजे अंतस्कर म्हज्या फाटल्यान कित्या पडलाय तुका कितें जाय म्हाका तुका इतलेच सांगूंक जाय की तूं एक नालायक दादलो तशें कित्या म्हणटाय तुज्या गर्लफ्रेंडाक 50,000चे नेकलेस कान घेवंक दिवंक जायनातलो तूं एक दादलो गी यू आर नॉट वर्थ ऑफ अ स्टँडर्ड पण ते नेकलेस वन दावात तर तूं एक पयशावन मनीस म्हूण दाखय शो यू आर अ मॅन ते तुज्या फाटल्यान खंडीत येतले ही कोण काय नवी कामाची दिसता एक्सक्यूज मी रायन कोण पळयता तिके हांव बिझी आसा तूच काड ने तू केदाळे बिझीत रे कामांत ओपन करूंक जायना रे बागील आशा कशी आसाय गो हांव हुशार आसा मम्मी तूं कशी आसाय आळे सायबा आशा येयले ये बोस बोस ऐकलंय तुका तुम्ही कशी आसात मम्मी हांव बरी आसा हो बेसन दी पप्पा देवाचें बेसांव पुता हांव हुशार आसा पप्पा तूं कसो आसाय हांव बरो आसा तुजीच वाट पळोवन आसलो ओगी. जावं दे शाबितायन पावले ने पप्पा, देवा शाबितायन करगा ये बोस कशें आय पुता हांव हुशार आसा पप्पा आ शिकाप कशें चलता शिका पुरा बरें चलता बरें पप्पा चलता ने जावं दे जावं मम्मा रायन खंय हा मम्मा तुका गोत्तू नाही आशा रायन सगळो दीस त्या मोबायलाच्या भितरच आसा रायना ठीक आहे बाहेर ये हांगा पळय कोण आयला म्हणून हा हाय कशें आसाय हांव हुशार आसा तूं कसो आसाय हांव हुशार आसा गो केन्ना आयले आत्तां आयली हांव वय गे हा.
तुम्ही तिके बसून उले हांव कॉफी हाडने ये बोस मागीर कशें जाता बँगलोर पुरा बरें जाता स्टडीज कशें जावन आसा हा बरें जाता वैगी मागीर इल्ले मोठे जालाय दिसता होस रे तू तुझ्या आलेंत हांव इल्लो बिजी आसा गो हांव येता तुझ्या आलेंत जायत जायत तू कित्याक पप्पा घरात आसाय कामाक वचूंक नायगी कामाक गेल्लो पुता आज आबाचे मिसने तशे वेग्गी आयलो वय वय पप्पा देखूनच हांव आज बेगीनच बायसर नायली आ, हांव तुमच्या सांगता मिसाक येता जायत जायत ये कापी हाडणे ताका आशाक खंय आय हाडटा आनंद आयली तुवें कित्याक मम्मा हाडली आतां पिये थँक्यू गो तूं. मम्मी तू कित्याक मम्मा इतली बारीक जाल्याय बारीक वय हांव हा तुझ्या बाप्पाक हांव असती बरी दिसता काय तुका बारीक दिसता गो हांव आयक साहेब आयिल्लें तुझ्या दोळ्यांक कालें दिसता गे पुता ते दीस येता येता फुगूनच येता आशा तुका बँगलोरचो आवो बरो लागता गो तुंय इल्लें बरें जाल्लें बरी दिसताय म्हाका हावो बरो लागता मम्मी शिकप बी बरें आसा काणी बरें आपूण शिकोंक गेले टफ जाता मम्मी आतां म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन करूंकच जाता येतना वन ना गो तूं आतां गेले मात्र न्ही 6 महिने जाले मात्र आनी 3 वर्सां आसात सकाळ तूं शिकतलें जायत मम्मी मम्मी सांगले बरी तुवें म्हाका आमच्या घरा कामाक जण धरले विशयी म्हाका सांगूंकच नाय मू कामाक जण धरलाय साहेबा ना हांवें थंय गार्डनांत काम करनासते पळयलें मम्मी तिके भायर वचून पळय साहेबा कोण म्हणून आशा ओ पप्पा तुवें खंय पळयल्लें हेनेंच पळयलें पप्पा खंय पळयलें पुता ना पप्पा हांवें थंयच पळयला कोंडिनांत पुता तुका काय पुरासण जावन तशें दिसलें कोण्णा या भितर ये कोणी आसली साहेबा कोंडिनांत सायबिणी मागीर कोण गो कोणा पळयलें तुवें म्हाका गोत्तना मम्मी हांव येतना थंय कोणगी गार्डनांत काम करनासली हांवें चिंतलें तुमी कोणाक कामाक दवरला म्हणून वन्ना पुता अळे आता ते पुरा सोडया पुता तूं आतां वचून ना आमकां मिसा वचूं वेळ जालो वच वच जायत पप्पा आशा आशा